म्हज्या भयणीन भावनो एलायस पळय प्रवादी आसलेलो तो त्या माउंट कार्मेलाची म्हळ्यार थंयसर दोली आसलेल्यो आनी तो थंयसर जियेतालो. ताचे बरोबर बाकीचे दादले आयले आनी ते तेच भाशेन जियोंक लागले. जियेता जियेता म्हणाय तूं एक क्रुसेडर बेर्थोल्ड म्हणून आयलो आनी ताणें तांकां सगळ्या जाणांक एकठांयले. ते 1150 वर्सां घडले आनी रोखडेच मागीर थंयसर तांकां सारासेन्स म्हणटा पळय ते पिडापीड दिवंक लागले. हे मोटवाशे आसलेले तांच्या फाटल्यान लागले. तांच्यांनी रोखडेच सायबीण मांय कडेन मागणें केलें आनी माउंट कार्मेल सायबीण मांयन अशें पाप साहेब ऑनोरियस तिसरो ताका सांगलें हांकां तूं आतां हें कर घडोवन हाड ताका अप्रुवल दी म्हणून ताणें तें शिकयलें. पूण तांकां हे पिडापीड दिताले म्हणून थंयचोच थान तांकां युरोपाक वचूंक पडलें. म्हणटकूच युरोपाक वेताना तांचो सवो जनरल पळय आसलेलो ताणें सायबीण मांय कडेन मागलें. ताचें नांव सायमन स्टॉक. ते इंग्लंडाक आसलेले आनी सायबीण मांयन सदांच जुलायाचे 16 तारखेर तिचें दर्शन ताका घडटालें. तिणें ताका सांगलें तुमी हे बेंतीन घालात आनी बेंतीन घालशात तर व्हडा मोगान म्हजे भक्तीन जाल्यार हांव तुमकां सदांच म्हजे विनंती तुमकां कळोन येतली. हांव सदांच तुमचे पासत विनंती करतली. दुसरें म्हणजे तुमकां कृपा दितली तुमच्या ह्या जिवितान सदांच विस्वासी रावच्याक. आनी तिसरें म्हणजे मरणाच्या वेळार हांव तुमकां राखतलें. म्हणटच ते घालूंक लागलेत आनी ते घालता म्हणटच हें फेस्त मागीर 1332 वर्सां ते सगळे हे संस्थेक तांचे फेस्त म्हणून ताणें मानून घेतले. तेच भाशेन 16 तारखेरूच जुलायाचे. आनी त्या उपरांत पाप सायबान ह्या आख्या संवसाराक म्हणना तूं तें मानूंक आनी भेटोवंक तांकां दिली परवानगी 1726 ह्या वर्सा. आनी बेनेडिक्ट XIII ताणें हें म्हणना तूं तांकां दिलें. तर हे भाशेन ती सदांच ताका राखताली आनी सांबाळटाली आनी आयज पर्यंत ते सदांच तिका विस्वाशी रावतात. आमी जाणो कशे भाशेन आमी सगळीं जाणां बेंतीन घालता पूण हिचोच थान तें स्टार्ट जालेलें आसा तांचेच सून तांकां तिणें दिल्लें आनी तेंच बेंतीन आमी घालता. आतां आमी कांय मोटवाशी न्हय पूण आमी एके भाशेन देवाची सगळीं जाणां भुरगीं आनी देवाक आमी मानता म्हणटच एके वतीन आमी हिचोरूय आसूं हिंच्याय बेसान आसूं आमी देवाची म्हणटच एके वतीन मोटवाशी आमी. तो ती आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा आनी जेजू सदांच आमकां बरेंपण फाव करता तें आमी आयकलेलें आसा. तो थोडो वेळ आतां आमी मागण्यांत रावया. तो शेवटीन दवरया दोळे बंद करया. जेजू बरोबर सदांच सायबीण मांय आसा म्हणटच तिचो आलाशिरो आमकां सदांच आसा. ती आमकां पावता राखता आनी सांबाळटा. आनी खूब जाणां आमी केन्ना केन्ना तरी हे दिसाक एक रोमान मरी म्हणटा वो आनी एक म्हणटा. तर ती आमकां सदांच आपलें बरेंपण दाखयतली राखतली आनी सांबाळटली.